प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ओतुंबराचो म्हयनो जावन आसा तेरसाचो म्हयनो आनी ह्या तेरसाच्या म्हयन्यांत आमच्या गोंयांत बरी परंपरा आसा। ती म्हणल्यार आमी आमच्या कुटुंबांनी तशेंच ल्हानशा कोपेलांनी ओ कुर्साशी आमी ह्या म्हयन्यांत केरीत भाशेन सगळी समुदाय बरोबर मेळून तेरसाचें मागणें करतात। त्याच सुमयार जायत्या फिरगोजांनी ह्या दिसांनी सायबीण मांयची भेट गोराब्यांक सुरू जाल्या आनी तूंय समुदाय बरोबर मेळून त्या गोराब्या सांगताक तेरसाचें मागणें करता। आज हें म्हजें भाशण TFRCC टीव्हीचेर तुमकां पळोवंक मेवतलें। तांकां दिनवासतना ह्या तेरसाच्या मागण्या वरवीं कशी आमच्या खासगी जिवितांत, कुटुंबीक जिवितांत, समुदायेंत, फिरगोजेंत आनी आख्ख्या संवसाराक शांती हाडूं येता आनी निर्माण करूं येता ताजेर आमी बारीकसाणीन लक्ष घालतले। तेरसा वरवीं शांती कशी येता हो विचार म्हज्या मनांत आयलो तेन्ना म्हजी नदर ह्या उतरांचेर पडली। Rosary promotes peace through contemplative, repetitive and meditative ways. म्हणटोच तेर्स आमकां कॉन्टेम्प्लेटिव्ह म्हणजे काळजान मनान नियाडून केल्ल्या मागण्यांतल्यान 10 नामांमऱ्यो 10 सांतांमऱ्यो परत परत नियाडून उच्चारलोल्यान रिपिटेटिव्ह आनीक काळीज मन देवाक उबारून बारीकसाणीन ताजेर नियाड केल्ल्यान मेडिटेटिव्ह। ह्या तिनूय मुद्द्यांतल्यान आमी आमच्या खासगी जिविताक तशेंच कुटुंबीक समुदायीक पवित्र सभेक आनी समाजाक शांती हाडूंक पावता। शांती म्हणजे कितें? शांती म्हणजे भितरली सवस्काय काळजा मनांची ही म्हाका फक्त देवाच्यान दिवं येता। आनी ती कशी येता? पयलो मुद्दो आमच्या नियाळाक आज रिड्युसीस स्ट्रेस एंड एंजायटी। खरी शांती येता जेन्ना म्हजे स्ट्रेस, एंजायटी, वारी म्हणजे संवसाराचे प्रश्न म्हज्या मनांचेर काळजाचेर भार हाडटात तेन्ना म्हजी शांती बिगडटा। तेरसाचे मागणे जुंय आमी जेजूच्या आदी 15 गुटांचेर आनी आतां पाप साहेब जुआंव पावलून दिल्ले 5 म्हणटोच बरोबर 20 गुटांचेर आमी नियाळटां तेन्ना ताज्या सुखांत, ताज्या उजवाडांत, ताज्या दुखांत आनी ताज्या वैभवांत तेरसाच्या मागण्या वरवीं आमकांय जागो मेळटा। म्हणटोच ओर्काचे गूट म्हणटात जेजूच्या सुखांत आमी वांटो घेता आनी आमचें सुख जेजूक भेटयता। दुखाच्या बिस्तेरांत आमी जेजूच्या दुखांत वांटो घेता आनी केरीत भाशेन आमचें दिसपट्टे कुरीस, दूख, कोश्ट, त्रास, प्रश्न ताका उबारून आनी ताजेरूच दोळे लावन नियाड करून आमी तातूंतली सुटका मेळोवन घेता। उजवाडाचे गुटांत केरीत भाशेन जेजू म्हज्या काळुकी जिविताक आनी आख्ख्या संवसाराच्या काळुकी कन्यांक उजवाड म्हूण म्हाका उगडास करता आनी ह्या उजवाडान उजवाडाची पावलां मारूंक म्हाका आदार दिता। आनी त्या मागीर ओर्काचे गूट जे म्हाका सर्गींचो दर्जो कसलो आनी कसो घेवचो आनी कसो संबरमचो हाजो उगडास करता। जाल्यार हे चारूय गूट म्हणजे 20 मिस्तेर आमी नियाळटा तेन्ना आमचे मनाचो काळजाचो भार, स्ट्रेस, एंजायटी पयस जाता। दुसरे सुवातेर ह्या 20 गुटां वरवीं आमचो संबंद देवा सवें बांदून येता। देव आनी देवाचें जिवीत ह्या 20 गुटांनी म्हाका उक्तें जाता।
तिसरे सुवातेर हे 20 गूट म्हाका बरी तत्वां, वर्च्यूज, बरी तत्वां आपणावंक आनी सांबाळूंक शिकयतात. म्हणजे संवसाराचे बलोवणे फाटल्यान न्हय, संवसार दाखयतात ते दादूसकाये कुशालकाये फाटल्यान न्हय, पूण स्वर्गा राजांत म्हाका रावता त्या मुकुटाचेर म्हजे दोळे घालून आनी स्वर्गा राज दाखयतात तसलीं तत्वां म्हज्या जिवितांत आपणावन खरेली शांती म्हज्या जिवितांत हाडूंक म्हाका हो तेर्स आदार जाता. त्या भायर आमकां किरीत भाशेन पाप साहेब पियूस दावो आमकां अशें म्हणटा, इफ यू विश पीस टू रेन इन युअर होम, रिसाइट द फॅमिली रोजरी. तुज्या घरांत तुका तर शांती जाय जाल्यार फामिलेचो तेर्स कर. ह्या फामिलेच्या तेर्सा वरवीं तुज्या गोराब्याची आनी तुज्या खासगी जिविताची शांती वाडटली. त्या भायर तेर्साच्या मागण्या वरवीं मोग आनीक बोगसणे व्हांवता. तेर्साचे मागणे म्हाका देवाचो मोग अणभवूंक आनी पेल्याक म्हजेर चुकलेल्यांक आनी हांव देवाचेर चुकतां तेन्ना देवाचें बोगसणें मागून घेवंक आदार दिता. आनी हे किरीत भाशेन पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो अशें म्हणटा, रोजरी इज अ प्रेयर फॉर पीस बिकॉज ऑफ द फ्रुट्स ऑफ लव चॅरिटी इट प्रोड्युसेस. म्हणटोच तेर्स जावन आसा शांतीचें हातयार, कित्याक तें म्हाका मोगान बोगसण्यान वाडूंक आदार दिता. त्या मागीर तेर्साच्या मागण्या वरवीं म्हज्यान आख्ख्या संवसाराच्यो गरजो सायबीण माय बरोबर बापा मुखार मांडूं येतात. इंटरसेसरी प्रेयर फॉर द एंटायर वर्ल्ड. सगल्यो संवसाराच्यो गरजो देवा मुखार म्हज्यान घालूं येतात. आनी निमाणे सुवातेर हे तेर्साचें मागणें किरीत भाशेन जावन आसा एक हातयार सैतानाचेर आनी सैतानाच्या दुतांचेर झुजूंक. सायबीण माय जेन्ना फातिमा शारांत ह्या तेगां सुपुल्ल्या भुरग्यांक दिश्टी पडली तेन्ना तिणें म्हळें, तेर्साच्या मागण्या वरवीं तुमचें काळीज मोन देवाक उबारून संवसाराचे शांती पासत मागात. आनी ह्या मागण्यांतल्यान देव ही शांती फावो करतलो तुमकां आनी आख्ख्या संवसाराक. म्हणटोच आमच्यांनी म्हणूं येता तेर्स जावन आसा एक हातयार जे ह्या संवसारांत वचता त्या झुजांचेर आनी अनितीचेर झुजूंक आनी तुय देवाचो मोग वंपूंक आमकां आदार जाता. सायबीण माय आमकां फुडें म्हणटा, रोजरी इज अ पावरफुल वेपन in moments of temptation, evil, and more so to gain grace. तिची उतरां, तेर्स जावन आसा आमकां एक फोडवंत हातयार जाचे वरवीं जोण एकल्यान आपल्या जिविताच्या तण्यांचेर, पातकाचेर, वायटाचेर झुजून देवाची शांती निर्माण करूं येता. ह्या संवसारांत तेर्साच्या मागण्या वरवीं खरी शांती आपणायलोले कितले सांत आसात हो विचार म्हज्या मनांत आयलो तेन्ना म्हाका गमलें, जायते आसात. पूण थोड्यांच सांतांची हांव खबर करतां. पयलो सांत जावन आसा आमचो पाद्री पियो. किरीत भाशेन तेर्साच्या मागण्या वरवीं आपल्या जिवितांत ताणें सायबीण मांयक सांगाताक घेवन देवाचेर दोळे धरून भाग्योनपण आपणायलें. तशेंच जावन आसा भाग्योंत लुई दे मॉन्टफोर्ट, तशेंच भाग्योंत दुमिंग, तशेंच भाग्योंत मादर तेरेसा आनी तशीच भाग्योंत बाळका जेजूचें तेरेस. ही सगळीं भाग्योंतां म्हणटात शांतीक आशेता, शांती सोदता, जावं तुज्या खासगी जिवितांत, कुटुंबीक जिवितांत, समुदायीक जिवितांत, पवित्र सभेंत आनी समाजांत तेर्स कर तुजे मोलादीक हातयार.
या तेरसा वरवीं सायबीन मांयक सांगाताक घेवन जेजूच्या 20 मिस्तेरांचेर नियाडून आनी मौन लावन तेंच मागणे बापाक उबारून शांती फावो जातली आनी शांती मेळटली. तर आज आनी अदीक करून ह्या म्हयन्यांत हे तेरसाचे मागणे आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी आमी जिवाड करूंक आनी तें जिवीतभर आमचे बरोबर एक ओजनादीक हातयार कशें देवाचे मोहिमेचे आनी संवसाराचे शांतीचे हातयार कशें आमी वापरूंक आनी ह्या तेरसा वरवीं अदीक भाग्योनपण आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितांत निर्माण करूंक बापाची शक्ती आमकां सगल्यांक मागुया.